गुळेले काडिले तो सकाळी असो गेल्लो तेन्ना हे पाणी भरलेलें नासलेलें असो गेल्लो परत आता यो जाल्यार हो सबंद रोड पुला पर्यंत गांजे पुला पर्यंत भरलेलो आसा आनी हे वार्षिक अशेंच पुरो अशेंच जाल्लें फूल भरून उरलेलो हेच्या पेक्षा चड वाडलेलें पण आता हे सगळे लोक आडखळून उरले हांगा म्हणजे वचपाक आनीक मेळना आनी सांज पर्यंत तें पाणी देंवपाचें शक्यता ना दुसरे वाटेन तुम्ही खंयच्यान आतां वचपाक दुसऱ्या वाटेन खंयच्यान आता दुसरे वाटेन गेलो जाल्यार आमकां पाळी नाल्यार व्होंडाच्यान तशें घुंवन येवचें पडटा ते कितले पयस पडटा अशें म्हणल्यार सादारणशे ते 15 किलोमिटर सुमार चड पडटा हे जाल्यार तुमकां डायरेक्ट डायरेक्ट 5 किलोमिटरान पावले आता आमेशीचा पुलाचे उदीक लागतलें अशें आमेशीच्या पुला कडल्यान थंय पाणी भरता थंय पर्यंत पाणी भरतात पण हे कशें मागीर हांगा घरां बीन आसा लागीं घरान बीन येता उदक हें काय कशें कितें हय लागची थोडी आसा घरांक लागता आजून पर्यंत लागोंक ना पूण आनी मातशें वाडलें जाल्यार घरांक पाणी लागतलें फुडल्यान ते सायडीक फायर स्टेशन फोंडा काम करता आतां सुटोन हांव वाळपय वचपाक आसल्यार तेन्ना गांजा पावलो तेन्ना रोड ब्लॉक आहा कंप्लीट उदीक भरलेलें आसा आनी तेका लागून म्हाका रिटर्न आतां पळये वेळग्याच्या रुटान म्हाका होंडाच्यान वाळपय वयचें तुमचे रूट असोच घेवपाचो हो रूट आमचो 70 रोड पूण सद्या आतां सगळें बंद जाल्लें आहा उदकाक लागून तेका लागून हांव रिटर्न वयता रिटर्न वचपाक उजगांव पाळये वेळग्या त्या रुटान हांव वाळपय वयता